2017 सालाच्या निवडणुकीक फुडें वयतना गेले 10 दीस साळगांव मतदारसंघात जो फेरफटको मारता प्रत्येक मतदाराच्या घरा कडेन वयतना एक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा आनी गेल्या 5 वर्सां मंत्री म्हणून आसतना आनी तेच्या पयलीं 5 वर्सां आमदार म्हणून आसतना जी कामां केली आनी लोकां पर्यंत पावलो हेची म्हाका दिसता पोस्ट पावती गेल्या 10 दिसांक हांव पळयतां मतदारसंघात भोंवतना आनी मोठ्या प्रतिसाद जो मेळटा प्रत्येक गांवांत आसूं प्रत्येक वाड्याक आसूं आनी ज्या पद्दतीन हे कार्यकर्ते जमल्यात आनी सपोर्ट दिवपाक आहा तेजे कडसून मन समाधान वाटता। गेले 5 वर्सां मंत्री म्हणून काम करतना गोंयान पूर्ण काम करता करता साळगांव मतदारसंघाचो सुद्दां विकास तितकोच हांवें केला आनी ताजो प्रतिसाद म्हणून म्हाका दिसता हो जो आयज जनसमुदाय हांगा जमला आनी पाठिंबा दिवपाक येयला तेजें म्हाका दिसता उत्तर आसा। काम हें केन्नाच पूर्ण जालें अशें ना, नव्यो कामां नव्यो गरजो ह्यो येत आसात, पूण म्हाजें एक स्वप्न आसा की साळगांव मतदारसंघात ज्यो 6 विलेजी आहा ह्या 6 विलेजींनी पूर्ण सुसज्ज अशें स्टेडियम म्हणिना पूण मिनी स्टेडियम दर्जाचे कमीत कमी प्लेग्रावंड आसचो जेणे करून आयचो जो यूथ आसा जो यूथ जांकां खेळोंक सोदता प्रॅक्टीस करूंक सोदता फुडें वचोंक सोदता हें आसपाक जाय आनी फुडल्या टर्माक हें म्हजें टार्गेट आसतलें आनी डेफिनेटली ह्या फुटबॉल स्टेडियम ह्या हेज्या बरोबर बाकीच्यो साधन सुविधा आसा जे कांय प्रमाणान इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लम आहा उदकाचो प्रॉब्लम आहा जो 1.5 किंवा 2 तास 2.5 तास उदक मेळटा हे कमीत कमी 4-8 तास उदक मेळप सगळ्या पर्यंत घरा पर्यंत रस्तो आसा फुटपाथ आसा हे म्हजें एक म्हाका ध्येय आसा आनी हें ध्येय पूर्ण म्हाका करपाचें आसा। तशें आमी वळखता तांकां एक सादे व्यक्ती म्हणून आनी म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघात सगळे जे आयज आमी हांगासर मोठ्या संख्येन जे लोक पळयता हे सगळे लोक तांकां वळखता एक सादे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी मनीस आनी म्हाका दिसता होच तांचो स्वभाव जो आसा हो कार्यकर्त्यांक लागीं हाडटा खुबशे कार्यकर्ते तेजे कडेन ओडले वता हो एक तांचो स्वभाव आसा। इतके आमी हे सगळे आमकां लोकांचो बरो सपोर्ट मेळटा तुमी सगळे लोक पळयता हे भाईच्या प्रेमापोटी येयल्ले आहा जो विकास गेले 5 वर्सांक जो विकास हो खरो विकास हो गेल्या 5 वर्सांक सालिगांव मतदारसंघान पळयल्लो आहा। तुमी गिरवाड्या पळयात सालिगांव पळयात पियण पळयात रेज मागूस पळयात मॅक्झिमम ह्या 5 वर्सांक कामां जाल्लीं आहा।